बापा स्वर्गावेल्या तुझी मुलगी एकटाय जाल्या एकाच मोलान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोलान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोबे असो. बाबा बडिनो शिसांनी जेजू लागीं मागलें तेन्ना आपल्याक मागणें करूंक शिकय म्हूण जेजून हें सोबीत मागणें आमच्या बापा हें शिकयलें. आपलो बाप आमचो बाप करून ताणें दिलें आनी हेका लागून आमी आबा बापा आमच्या बापा म्हणूंक ताणें आमकां सर्गीची एके भाशेन दायजी कशी करून दवरली. हें मागणें सादें न्हय. ताचेर आमी नियाळ करी जाल्यार जायत्यो वस्तू आमच्यांनी नियाळूं येता. जायते फावटी हें मागणें आमी वेग्यान म्हणून केन्ना कबार जायनाशें अशें केलां. कांय फावटी आमी ह्या उतरांचेर नियाळ करूंक विसरल्या. जेजू लागीं बोगसणें मागुया आनी मिसाची तयारी करता भेटेक तयारी जाता तेन्ना अदीक करून ह्या मागण्यांचो अदीक मोग करून ह्या मागण्या वरवीं बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक लागीं सरूंक आमकां आदारण करपा मागुया. आयचे हें मीस जेजूच्या पवित्र काळजाक पेटयता आना फेर्नांडीस, तिच्या इंतेसवा पासत तशेंच तिच्या घरच्यांचेर आशिर्वाद मागुया. आमची चुकी ओळखून घेवन देवाचें एकामेकाचें बोगसणें मागून सगळें बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर पवित्रा देवा आनी तुमकां बाबा पडयलो म्हजो गुन्यांव चोरून सांगता मनान चिंतून तोंडान सोडून वायट बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध. ह्या पासत अज्ञा सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पडयलो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या लागीं विनंती करात मागता. सर पवित्रा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा तूंच आमचो बरवसो आनी आमचें बोड. आमी इतले वसोक की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो. सगळ्या काळजान आनी सर करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. सकलो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे कोणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. तेन्ना एलिजा प्रवादी एक उजो कसो उठलो आनी ताचें उतर उज्याचे चुडी भाशेन जळटालें. ताणेंच तांचेर भूक हाडली आनी आपले उर्बेन तांचो भस्म केलो.
सर्वेस्पराच्या उतरान ताणें अंतराळ दांपले आनी 3 पावटी ताणें उजो पडोसो केलो. एलिजा, तुज्या कर्तुत्वांनी तूं कितलो म्हूण मोहिमेवंत आनी बोडाय सांगूंक तुका कारण आसा तशें आनीक कोणाक आसा? भोव वर्त्या देवाच्या उतरान एक मोडें तुवें जिवंत केलें आनी पाताळांतलें वाटायलें. राजांक तुवें निसंतोनाक पावयलें आनी अधिकाऱ्यांक आपले काटी वेले काला आपटिले. सिनाय दोंगरार झुपाट्टी दिली तुवें आयकली आनी होरेब पर्वतार कास्तीची फर्मोणां. सूद घेवंक तुवें राजांक मागलें आनी तुजे सुवातेर प्रवाद्यांक माकून दवरले. उज्याच्या भोवऱ्यान आनी उज्याच्या घोड्यांनी ओडलेले गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जोरान पेटचे आदींच तोंडावंक आवय बापायची काळजां आपल्या भुरग्या वाटेन ओडून हाडूंक आनी जाकोबाची कुळां परतून स्थापूंक निसंतोनाच्या बाकितांनी नेमलोलें आसा तो तूंच. तुका पळयतात तीं आनी मोगान मेल्यांत तीं सुभागी, कित्याक आमकांय जिवीत मेळटलें. एलिजाक एक भोवऱ्यान लिपयलो आनी एलिजेव ताच्या गुणान भरलो. आख्ख्या ताच्या जिवितांत खंयच्याच राजान ताका हालोवंक जावंक ना आनी कोणाच्यानूच ताका दोमावूंक जालें ना. ताका कांयच कठीण म्हूण नासलें आनी मोरनान पर्यान ताचे कुडीन बाकीत केलें. आपल्या जिवितांत ताणें विस्मितां केलीं आनी मोरनांत ताच्यो कोरण्यो ओचुऱ्यांनी जाल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सोवे संतोश बरीत जायात. जबाब. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सोवे संतोश बरीत जायात. सर्वेस्पोर राजवट चलयता, प्रितूम मुरगोटूं. दीप आनी जुवे आसात ते सोगले आनंद बरीत जावं. ताच्या भोंवतणी कुपां आनी काळोख. प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सदरेचे खांबे. जबाब. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सोवे संतोश बरीत जायात. ताचे फुडें एक उजो बोगबोगून येता आनी सोभोवतीं ताच्या दुस्मानांक गिरासता. ताची जोगलां संवसाराचेर उजवाड घालतात. प्रितूम पळयता आनी कडकडटा. जबाब. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सोवे संतोश बरीत जायात. सगल्या संवसाराच्या दोनया मुखार पोरवोट मेणा वरवीं कोडटात. अंतराळ ताच्या प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगल्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जबाब. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सोवे संतोश बरीत जायात. मुर्ती पुजा करतात ती सोगलीं आपल्या कुड्या देवांची बोडाय सांगतात ती लोजेक सांपडटात, कित्याक सर्वेस्परा मुखार सोरपोट पडटात सोगले देव. जबाब. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सोवे संतोश बरीत जायात. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. देवान तुमकां आपली आपणायलोली भुरगीं जावच्याक देणें दिलां. आबा, बापा म्हणून व्हडल्यान उलो मारूंक
तुमच्यान आतां जाता. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशां बरी उतरांचो बडबड करूं नाकात. उतरांची चड बडबड न्ही करून आपलें मागणें आयकून येतोलें अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भणिनो, टीव्हीचेर एक अमिताभ बच्चनाचो प्रोग्राम जो कौन बनेगा करोडपती हो चलतालो आनी आजून चलता दिसता म्हाका. आनी हो क्वीज तो करता तेन्ना थोड्यो लायफ लायन म्हणून आसता. जबाब तर प्रश्नाचो समजना तेन्ना ह्यो लायफ लायन उजार करूं येता. आनी तांतली एक लायफ लायन म्हणल्यार आसली ती फोन अ फ्रेंड. प्रश्न समजना तेन्ना इश्टाचो उगडास कर आनी त्या इश्टाक फोन करून हो जबाब तो जाणाकाय विचार. आनी त्या वेळार तो इश्ट तयार आसता ताका हो जबाब दिवंक. एके भाशेन आमी पळयता ही कनेक्टिविटी. फोनांतल्यान रोखडीच त्या इश्टाक हो इश्ट मजत करूंक तयार आसा. असलीच एक कनेक्टिविटी कशी जेजून आमचे सवे आनी बापा सवे दवरल्या. असलीच ही एक फोन अ फ्रेंड म्हणटा तेच भाशेन कोणें फोन करून न्हय, गॉड इज जस्ट अ प्रेयर अवे. मागण्यांतल्यान देवाक खंयच्याय वेळार उलो करूंक आनी देव त्या वेळार आमकां पावता म्हूण सांगून. आनी अशें करून शिसांनी जेन्ना आपणाक मागणें करूंक शिकय म्हटलें तेन्ना जेजून हें बरें मागणें आमच्या बापा हें शिकयलें. हें मागणें करूंक आमकां फोन नाका. हें मागणें करूंक आमकां अमकीच रेंज नाका. हें मागणें करूंक आमकां हातयार घेवन मोबायला भशेन नाका. हें मागणें करूंक अमकोच वेळ नाका. हें मागणें करूंक अमकीच सुवात नाका. खंयच्याय वेळार देवाक लागीं सरूंक देवा बापाक एक कनेक्टिविटी एके भाशेन करूंक जेजून हें मागणें आमकां शिकयलां. हें मागणें म्हणटा तेन्ना जायते फावटी आमचोय उतरांचो बडबड जाता. विदेशा परी आमचेय मागणें अशें जाता. म्हणटच जेजू म्हणटा उतरांचो बडबड करून न्हय, पूण हें मागणें सवकसायेन करूंक, ताचेर नियाळ करूंक. आमी घडये बरोबर म्हणटा तेन्ना हांव तेर्साक वो आनी केन्नाय सगळ्यां बरोबर म्हणटा. पूण खासगी मागणें करता हांव तेन्ना हेंच मागणें
सोकसायन एक एक उतराचेर आमच्या बापा स्वर्गींच्या स्वर्ग म्हळ्यार कितें, स्वर्गार कोण आसा, स्वर्गार वचून आमचे ओतरेक कितें, हे भाशेन ल्हान ल्हान ह्याच मागण्यांतल्यान आनीक धाकटी मागणी करूंक वो नियाळ करूंक जेजू आमच्या लागीं मागता. जायते फावटी जायते जाणांची संवय आसता हे मागणे कसलोय वावर सुरू करच्या आदी करूंक, बरी संवय ती. आनी जो वावर कितें करता तो देवाक भेटोवंक ह्या मागण्यांतल्यान आयज ह्याच मागण्याचेर आमी जाता जाल्यार आमी खासकी नियाळ करुया. पयलो भागांत देवाक दिनवासप जाता, दुसऱ्या भागांत देवा कडचें मागप जाता. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी. हे भाशेन दुसरें फकत न्हयच फकत आमचें मागणें म्हणल्यार फकत मागप, देवाक दिनवासप आनी उपरांत देवा कडचें मागप. असलेंच मन आनी काळीज आमकां दरेकल्याक हें मागणें म्हणटना मागुया आनी घडटा ते भाशेन ह्या मागण्यांचेर खासकी आमचो नियाळ करूंक वावुरया. विठोणेच्या वेळार गीत गावया C4. आमची वाट निर्मोल गरजन तुका भोगूं, देवा आनी मनशा मोगे सोलन करूंक शांती करूं. आसा जेजू, आसा जेजू, तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. आसा जेजू, आसा जेजू, तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्या तुमचें बलिदान सोडप दिता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्यांक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोसणाक गरजेचें जेवणखाण सदांच आमकां फावो कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. पयलो अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पवित्रान सासणाच्या देवा, सर्वकड्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या बाबडटान ताचें पुनश्वंतपण परगट्टा. तीन बरवशान ताचे मैबेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतान भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परीचे वन जातोस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचें पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात पयलो उद्गार दिवन बाबार्थाचो गोठ परगटुया सोनिया जेसू तुजें मरण आमी समरमता तुजें पुनर्जवानपण आमी परगटता तुज्या येण्याक आमी ओतरयता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता नव जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुळां रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवचो करून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोळ पळोवन फावो कर आमा समेस्ताची दया करून आमी मागता अंकवार मरिये देवाची माई संगाती भगीन दोन मृतांनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोद पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. बापा मुखार बापाक आमच्यांनी आबा बापा म्हणून तूं जेजून शिकयला हेंच मागणें आमी म्हणटना सवकासायेन म्हणून आनी ताचेर नियाळ करून त्याच बापाक लागीं सरूंक आमकां आदार आनी कृपा मागुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समस्या आमकां दी सर्वींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन वतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूट कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूट कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण तुजे सवें आमच्या एकवटाची खुणां. ह्या जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेंत काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. आमी मागता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. बाबडीनो कालच्या दिसा फोट्टा वाडो रावतलो आमचो भाव सेबी पिंटो ह्या संवसाराक वतल्ला. ताचें मरण आयज जरी तर जरी आमकां मरणांत वांटो घेवंक मेळना, ताचे पासत ताच्या आत्म्या पासत आमी मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर्वपुजा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. Nativuya Deva Dinvahasuya Deva Karkalihuya Deva Dinvahasuya Moi Maduka Voi Boduka Yekaskoria Deva Orponi betar galita Tushi mogal porasa Deva karkalihuya Deva dilvasuya Deva karkalihuya Deva